हो विशय तुम्ही फाल्यां असेंब्लीनूय हाडपाचो आहा. एक म्हणजे हो विशय आसा तो गरीब लोकांची जी भुरगीं आसा जी शिक्षणा पासून वंचीत आसा अशा लोकां खातीर आसा आनी हेच मुख्यमंत्र्याचे दोळे उगडपा खातीर आमचें आंदोलन. एक म्हणजे ही गरीब भुरगीं आसा तांचे कडेन स्मार्टफोन ना. तांचे आवय बापूय डेली वेजीस कामाक वता. तेय काम सद्या हाका लागून बंद आसा आनी तांकां ती विवंचनेत आसा आवय बापूय की हांकां स्मार्टफोन कसो हाडून दिवचो. कनेक्टिविटीचे पयशे कोणी भरचे, त्या शिवाय इंटरनेट कनेक्शन जे आसा ताजे पयशे कोणी भरचे हो प्रश्न प्रत्येक आवय बापायचो आसा. अशी परिस्थिती थोड्या गांवांनी आसा. बापूय ना, विडो 2 भुरग्यांक शिकयता अशी परिस्थिती आसा. आनी हे सगळे मुख्यमंत्र्याक एज्युकेशन मिनिस्टराक खबर आसून सुद्दां तो हें करता. त्या खातीर आमकां हें करचें पडलें. भारतीय जनता पक्षाचे जी कोर कमिटी आसा तांकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसा. भाऊसाहेब बांदोडकाराचें विजन कितें आशिल्लें की गोंयांत कोणूच शिक्षणा पासून वंचीत रावचो न्हय असोय धोरण भाऊसाहेब बांदोडकारान घेतलें. तें हांणी पांयदुळी तुडयलां आनी त्या खातीर हें आमचें आंदोलन आसा. उत्स्फूर्तपणे आमकां अशीं 100च लोकां हांगा हाडपाक मेळटाले पूण आज पळयलें हांगा जाल्यार जवळ जवळ 200 लोक सुद्दां आयले. म्हाका खबर आसा SOP प्रमाणे हें बरोबर ना पूण तांकां आमी हाडूंक शकना कारण मन पसून लोक आज हांगा आयल्या. सरपंच पंच जिल्ला ते सामके म्हणजे जांचे कडेन कांयच ना अशे लोक भुरग्यां खातीर हांगा आयल्या, गरीब जनते खातीर आयल्या. आमचें आंदोलन हें गरीब जनते. आमचो सरकार बरोबर प्रॉब्लेम ना. सरकाराक ज्या वेळार आमी बऱ्यो गोश्टी आसा थंय आमी कॉंग्रेच्युलेशनूय केलां पूण फाटले 3 दिसां ज्यो गोश्टी जाल्या ताका आमी कॉंग्रेच्युलेशन ताका करूंक शकना. आज म्हाका वायट दिसता शिक्षण क्षेत्रांत गोंय उच्च स्तरार आसून सुद्दां ही परिस्थिती गोंयांत ज्या मुख्यमंत्र्यान एज्युकेशन मिनिस्टरान आनी ज्या सरकारान निर्माण केल्या ताजो म्हाका निशेध करपा खातीर आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसा. आनी त्या खातीर हांव खुद्द मना पसून सगळ्यांचो तर्फे गोंयच्या गरीब जनते तर्फे गोंयचे गरीब भुरगे जे वंचीत आसा तांचे तर्फे हांव स्पश्टपणे निशेध करता सरकाराचो. आनी सरकाराक परत सांगता की अंत पळोवं नाका लोकांचो रस्त्यार येवपाचो. बेगिनाच बेगीन एक तर ऑनलायन एज्युकेशन कॅन्सल करा ना जाल्यार कितें ज्यो सुखसोयी ज्यो ऑनलायन एज्युकेशनाक गरीब भुरग्यांक जाय त्यो दिवपाचो प्रयत्न करा. फाल्यां तुमी असेंब्लीनूय प्रोटेस्ट करपाचें. आमी असेंब्लीत कॉलिंग अटेन्शन घातलां. 2 कॉलिंग अटेन्शन प्रामुख्यान हांवें जबरदस्त जी घाल्या. तातूंत एक आसा ऑनलायन एज्युकेशन आनी दुसरें आसा काल जें वादळ जालें, पूर आयलो, घरां मोडलीं, तोखतें जालें ताजेर एक हें आसा. ही 2 प्रामुख्यान गरीब जनतेची हें आसा. आनी गरीब जनता जर मुखार येना जाल्यार गोंय सुदारूंक शकना. म्हाका एश्युरन्स दिल्लें, एश्युरन्स दिता आसतना CMान सांगिल्लें की ऑनलायन एज्युकेशन आमी इतले बेगीन चालू करचें ना जो पर्यंत कनेक्टिविटी आनी हें दिले शिवाय. हे एश्युरन्स ताणें खुद्द हावजांत सगळे आमदाराक दिल्ले. ते एश्युरन्स ताणें पाळ्ळें काय कितें हो म्हजो ताका प्रश्न आसा. ताणें सांगचें तो आमी पत्र केल्ले आन्सर सुद्दां ज्या मुख्यमंत्र्याक टायम ना ताका ताचे कडच्यान आमी कितें अपेक्षा करपाची. आमी अपेक्षा आनी करूं शकना. आनी त्या खातीर आमचो प्रश्न आज हांगा फाल्यां त्या नंतर आनी त्या नंतरूय तर कांय करना येता त्या अधिवेशना नंतर जाल्यार गांवांत आमी आंदोलन तयार करताले. प्रत्येक तालुक्यांतलो जो गांव आसा बारीक सारीक आनी ज्या कडेन हे भुरगे सगळे शिक्षणा पासून त्रासदायक जाला, शिक्षणा पासून वंचीत आसा तांकां आज हांगा इंजिनियरींग कॉलेजचे भुरगे आयिल्ले. त्या भुरग्यांनी हांगा स्टेटमेंट दिता आसतना सांगलें म्हाका सुद्दां खबर ना की आमी गरीब पूण शिकपा खातीर आमी आपल्या फ्रेंडागेर वचून आपूण सद्या कंप्युटर ओपन करून शिकता म्हणून. ही परिस्थिती आज कोणी हाडली? ह्या सरकारान हाडली. ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हाडिल्ली आसा. आनी त्या खातीर ही नोंद सबंद गांवचे तालुके जे आसा पेडणे, त्यानंतर बार्देस, त्यानंतर बिचोली, त्यानंतर सत्तरी, त्यानंतर तिसवाडी, त्यानंतर काणकोण, सांगे, केपें, धारबांदोडा, मर्मगोवा, फोंडा, सालसेट, त्यानंतर जे धारबांदोडा, हे केपें, हे सगळे तालुका हे रुरल तालुका आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान जागृत जावपाची गरज आसा. नमस्कार.
आमचे माननीय सुदीन ढवळीकर हे मोगो पक्षाचे आमदार आणि मोगो पक्षाचे लिडर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आम्ही सकाळची 10 ते 4 पर्यंत आंदोलन करपाचें ठरयल्लें आसा. हेजें कारण की मोबायल आनी बाकीचे जे आमचे ऑनलायन शिक्षण जे चालू केल्लें आसा हे ऑनलायन शिक्षण चालू करतना सरकारान खंयच विचार करूना. म्हाका याद जाता की माननीय सुदीन ढवळीकरान एक फाटले विधानसभेन सीएमाक विशय घेतलेलो आनी सीएमान ताका एश्युरन्स दिल्लें की आपूण सगळी कनेक्टिविटी जाग्यार हाडले नंतरूच ही ऑनलायन शिक्षण स्टार्ट करतलो म्हणून. पूण आज तें जाल्लें ना हेचो आमी निश्चेत करता. त्याच बरोबर सुदीन ढवळीकर जेन्ना PWDचे मिनिस्टर आशिल्ले तेदे वेळार सुदीन ढवळीकरान जवळ जवळ 150 टॉवर पास केल्ले. तितले 75 टॉवर जे आसा ते इरेक्ट जाल्ले आसा आनी ते गव्हर्मेंट लँडान घातलेले आसा. जर सुदीन ढवळीकरान हें शक्य आसा जाल्यार आतांच्या गव्हर्मेंटाक कित्याक शक्य ना. आयज सगळे आमी हांगा जमलेले आहा कित्याक आयज भुरग्यांक थंयसरूच हांगासर कनेक्टिविटी ना पेडण्या आनी सरकारान ते पयलीं ऑनलायन स्कूल हे करच्या पयलीं सरकारान पयलीं ती सगळी सुविधा करूंक जाय आसली पूण सरकार खंय तरी कमी पडलेलो आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें ऑनलायन हे फ्री वायफाय लॉन्च केल्ले आहा 2 दीस पयलीं आनी आमचो जाता तितलो सपोर्ट ह्या यंग युथाक लागून सदांच फुडें आसतलें MG तर. जशें आमचे जी तारोलकर बाब आनी प्रवीण आर्लेकरान सांगलां त्याच प्रमाणे एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स म्हणून आसता जंय खंय आज भुरगे वेब डिझायनींग गेम एप्लिकेशन्स करून जोडटात. आज तांची सुद्दां परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली आहा. त्याच प्रमाणे आमच्या फोंड्या वाठारांत खांडेपार मुर्डी जो भाग म्हणटा आमी बागान गांवठण केळबाय कुट्टी आनी इन्क्लुडींग फोंड्या शांतीनगर अशे एरियेन आज इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळना. खुबशे गोरगरीब भुरग्यांचो मोबायलचो इश्यू जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आतां तरी जागे जावचे आनी ज्या तरेन म्हाका दिसता ते लिडरांक हाडून ढोल ताशे घेवन जो खेळ खेळटा तो बंद करून खरो मोबायल आनी भुरग्यांक कनेक्टिविटी बरी दिवन जाता तितल्या बेगीन हे एज्युकेशन फोंड्या आनी गोंयांत पावोवचें. आयज तुमचो प्रोटेस्ट आझाद मैदानार कितें म्हणून डिमांडींग घेवन बसल्यात? पण ॲक्च्युली आम्ही खूप तेंप जालो आम्ही सगळे मेमोरंडम सगळे कलेक्टर एवरी तालुकान डेप्युटी कलेक्टर मेमोरंडम दिल्लो आहा जेणे करून सरकारान आयज ऑनलायन स्कुलींग स्टार्ट केला. ऑनलायन स्कुलींग स्टार्ट करता आसतना सरकारान मातशें चिंतूंक जाय की नेटवर्क कनेक्टिविटी ही सारकी आसूंक जाय प्रत्येक रुरल एरियांनी विलेजींनी. फॉर एक्झाम्पल म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी थंयसर कितल्याशाच जाग्यांचेर कनेक्टिविटी ना सो भुरगीं कशीं शिकतलीं ह्यो विशय आसलो. सो तेका लागून आमी मेमोरंडम दिल्ले सगळ्यांक सांगलें आमी कलेक्टराकूय सांगलें की जाता तितके बेगीन तुमी गव्हर्मेंटान हे इशू आहा तो सॉल्व करपाचो पूण खंय तरी सरकार हेचेर फाटीं पडला. सो तेका लागून आमी आयज आंदोलन हे स्टार्ट केलें आयज एका दिसाचे हांगासर धरलेले आसा. कांयचो इश्यू खूब आहा कनेक्टिविटीचो इश्यू खूब आहा तो इश्यू तुमी घेवन हायलायट करता. ताच्या खातीर तुमी फ्री कनेक्टिविटी दिली पूण तितून आयकपाक येता की तुमची कनेक्टिविटी ब्रेक करपा खातीर फायबर बीन कट केलो म्हणून कितें एक्झॅक्टली तें? पळय हांवें ऑलरेडी पयलीं सांगलां आमी आतां सरकारान ऑनलायन स्कुलींग स्टार्ट केल्या पूण म्हाका दिसता जेन्ना भुरग्यांच्या एज्युकेशनाचो इश्यू येता तेन्ना खंय तरी राजकारण करचें न्हू अशें दिसता. पूण आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें फ्री वायफाय विदीन 2 days कोणी तरी कट करून उडयले केबलांनी आनी आतां हेचेर आमी जेन्ना भुरग्यांच्या एज्युकेशनाचेर येता तेन्ना ऑपोजिशनांनी मातशें चिंतपाची गरज आहा. पूण भुरग्यांक लागून जे आमी सोय सुविधा केल्ली आहा त्याच्या विरोधान वचप आपलें राजकारण आपल्या राजकीय हेतू खातीर खंय तरी रॉंग आहा. हे म्हाका दिसता हांवें ऑलरेडी पयलीं सांगलां की जेन्ना भुरग्यांच्या एज्युकेशनाचो इश्यू येता तेन्ना सगळे एकठांय जावन काम करूंक जाय भुरग्यां खातीर. कोण रिस्पॉन्सिबल आहे फायबर कट करपाक? पळय कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ते आमी नांवां ना घेता ऑलरेडी कोण जेलस जाल्यात आनी जे कोण स्टेटमेंट्स अगेन्स्ट दिल्यात सो ते तितून ऑलरेडी क्लियर जाता की कोणी केलां आनी कितें तें. सो आमी नांवां घेवन आनी कित्याक इश्यू हे करया. सद्या आमी फोकस करया की ऑनलायन स्कुलींग हे स्टार्ट केलां जर सरकारा कडेन जायना आमी जाता तितली प्रयत्न करतात की खंय ना खंय वायफाय कनेक्टिविटी ना थंय वायफाय फ्री वायफाय तांकां प्रोवायड करून दिवपाचें.